लागियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलों. ज्या सोम्याक तूं सोदताय तो ओचीत देवमंदिरांत भितर सरतलो, आनी ज्या कोराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय, होय, तो येतलो, अशें दोळबारांचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडतोच कोणाच्यान उबो रावंक जायत. तो जावन आसा शेट्टीचें आकटें आनी धोबयाचो खार. रुपें नितोळ आनी निर्मळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसोनार बसतलो. लेवीच्या पुतादुवांक तो निर्मळ करतलो आनी तांकां रुपया आनी भांगारा वरवीं निर्बेल करतलो. आनी तेन्ना तीं पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटवण्यो करतलीं. जशें मागां आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुसल्याची भेटवणी सर्वेस्पराक मानतली. सर्वेस्पराचो व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलों. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडो ना जावं तो आवय बापायचीं आनी भुरग्यांचीं काळजां मोगान एकवटायतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब: तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारक. जबाब: तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब: तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो कोरार सांबाळतल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळतल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भोक्ती करतल्यांक सर्वेस्पर आपलें काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कोराराची तो वळख दिता. जबाब: तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. उद्गार. पोरजांचो राजा तूं आनी पवित्र सभेचो बुन्यादीचो फातर. तुवेंच मनशाक मातयेचो केल्लोय, ताची सोडवण करूंक ये. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एलिझाबेथ पोरसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची सेजा सामारी
आनी सोयरीन दायरी तिका पोरबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोद करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा पोरमाणे झकारियास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवांचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची खुशी सोदून काडूंक ताणें बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुवांव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाचें तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदियाच्या आख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मोनांत रिगोवन म्हळें, हो भुरगो कसलो उतरतलसो तुमकां दिसता? आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोवें आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.